सगळ्यांक नमस्कार. आमगे षड्रसा कुकिंग चॅनल अंतुले कुकिंग विथ फॅमिली म्हणून सिरीज अंतुले अनेक एक नव एपिसोडाक पूर्ण जनक स्वागत. आम्ही आता एक कुकिंग एक्सपर्ट्स असताची नव आता एक कुकिंग एक्सपर्टाना अनेक कुकिंग एक्सपर्ट आले रेसिपी करून दाखयला कशी असता म्हणारे आज आम्ही पळोया आमगेल गांवां भितरी दिवंगत तांणी इंदुमत माय म्हूण आशिल्लीची तांणी भारी एक एक्सपर्ट तांगेले सिग्नेचर डिशेस पुरो आशिल्ले कळ्ळें. तांचे भितर एक भारी फेमस जावन आशिल्ले एक गोज्जू तांगेली जाव म्हळ्यार मिगेल नणंद मिगेल व्हड नणंद वन्नी तांणी एक घरकड रावचे आशिल्ले. मिगेल वन्नी आतां तो आपणाल जावेन कोरून दिले तसल गोज्जू आमकां आजी कोरून दाखयता. आतां आमी वन्नेला निंबूया ताजे बग्गे. सुरवेक आता गोज्जाक चिंचाम घालका म्हणलें ना बय साधारण आतां हे एक बाऊल अंत बरें म्हाका गोज्जू जावका जाल्यार रे कितले घालका जाय तर चिंचाम इतले चिंचाम घालका म्हण एक व्हड लिंबी हा तितले व्हड लिंबी हा तितले चिंचाम घालका घालका आनी ಸ್ವಲ್ಪ ताका उदक घालूंक सोडका तिंबूक ते चिकेची चिके ऊन उदक घालका की चिके घाल्यार जाता थंड उदक घाल्यार एक थोडे चड तिंबोका चड तिंबूका चिंबून ताजे सम चिंचमा कोळ सोडका ताजे बदला बेप उदक घाल्यार चिंचमा कोळो गिसडता थोडाक आमी बेप उदक घालया. अक्का ते अर्द ग्लास बेप उदक घालता बेप उदक घालून एक अर्द घंटो दवरचे चिंचम ताका समाची वय समाची मिक्स जावन येते कोळ सोडून वय हे जावका ओके जायत. आता हे चिंचम घालेले लायक तिंबून चांग कोळ आयलो जो आतां हें चिरडून घेवका ना चिरडून घेवन ताजे कोळ काडका कोळ काडका उदक जावका की थोडे उदक घालका की नाका ते मागीर जाय जाल्यार पळोवन उदक घाले उदक घालचे. आतां हांवें सरपी बेडगी मिरसांग दवरून सोडल्या कुरकुरी बादला वय कुरकुरी भाजिल्ली बेडगी मिरसांग दवरल्या आनी हाका जावका जाल्यार इतलें मीठ घालचें आनी हो चिंजमा कोळ घालून वाटूचें. सुरवेक आतां मिरसांग वाट्टुका म्हणटा सुरवे मिरसांग पिट्टी करून घेवची मिक्सरा वाट्टूची जाल्यार मीठ पिट्टी करची मागीर मीठ चिंचमा कोळू घालून वाट्टूचे कोळू घालून वाटूचो मागीर गोड घालचें ताका गोड कितले एक 3 चिट्टू पुरो पुरो 3 चिट्टू घालून वाटून घे. फर्स्ट हांव मिरसांग पिट्टी करता ना पिट्टी करून तूं गोज्जू कोणाला शिकिली? हांव गोज्जू मिगेली पागरमावाल सून आशिल्ली मिगेल जाव ती गेल्यार शिकिली ती ते वळे गोज्जू करता आशिल्ली हांगा इंदुमती भट म्हूण सांग करता आशिल्ली बारी लायक जाता आशिल्लो ती केल्यार 4 जाणां दिता आशिल्ली त्या दाखोवच्याक म्हाका कितले की पंत पेटयला भारी टेस्ट जाता. तुम्ही पळोवन अशा पुरो मंजेश्वरा देवस्थानाला आतां ना ती माई देवस्थाना सुत्ताक माक्षी सुत्ता चमकल्यार थंय बरें आपोळ वडेनी करून घालता आशिल्ली ते मागीर हो पियावा गोज्यो करता आशिल्ली ते भारी एक्सपर्ट तिगेले एक मास्टर पीस म्हूण येते भारी रुची जाता आशिल्ले तशी ती ना तुक शिकयलें म्हाका शिकयलेलें ताजे नंतर आमी ते गोज्जू करताची. ओके ओके थोडा हे वाटून हाडता सपूर शिंदिल्लो शिल्पी ह्या म्हाका घाली हाका घालचें वय हाका घाली घालो तूं सांगल्या वरी ना हे वाटून हाडला हांवें मीठ फस्ट मिरसांग पिट्टी केले मिरसांग पिट्टी करून मागीर ताका चिंचमा कोळू मागीर ते तूं दिलेलें तें मीठ घालून वाटून घेतलें नयाची लास्ट मागीर पळय गोड घालून वाटलें पळय समजला अशी जावका हे आतां हाका घालचें घालचें ते पियावा शिंदिल्ले सपूर शिंदिल्ले पियावा कोचलाक वो आतां आमी घाल्लेले वाटून दवरलेले नाईस पेस्ट नया वाटूंक म्हणलेलें तेणें तशें हांव लायक नया वाटून हाडला हांगा हे गोज्जू हे न्हय वाट्टी तनाची भारी टेस्ट हें खावच्या येता म्हळ्यार मीठ मिरसांग चिंचांब पुरा एक लेक घालून गोड पुरा घालून भारी लायक जाला. चेडवान ऑलरेडी टेस्ट पळोवचा स्टार्ट केला आता ನೀವು ಪಿಯಾವು ಈಗ ಹಾಲ್ನೇ ಚಿರಡಿತಾನೆ ಅತ್ತಿಯ ಪಿಯಾವು ನಕ್ಕ ಜಲ್ಲೆಲ್ ಜನನ
ये इतलेची चिरडिलारी चिंचमा गोज्जुशी जालो नवा चिन्मा गोजी गोज्जु जालो वत पियाव गल्लार मी पियाव गोज्जु जालो गोड गोज्जु नवा ಟೇಸ್ಟ್ ಗೋಡ್ ಗೊಜ್ಜು नातल्या चिंचमा गोज्जु जालो इतले वाटून ताक पडणं घालल्यारी पियाव खायना ना तिल जन असल्यारी वय आम्ही इटा मिरसांग चिंचांबा गोड घालून चिरडून लाय वाटेन तोय समजला आता चिरडून ताक पडणं घालल्यारी चिंचमा गोज्जु चिन्मा गोजी इतले केल्यार आमगेल करता इतले केल्यार आमगेल पियाव गोज्जु जालो वय वय हांव थोडे उद्दा धुवन घालता जायना धरतकी म्हण नवा थोडे उद्दा कामा हे मिक्सर पळोवन घालयत जाय जाल्यार पळोवन घालयत नवा घालयत वय हे आता हांव मिक्सरार न्हू येवं वाटला वय जाल्यार इंदू मत माये ना ते रगडा रे तुगेलो व्हड रगडो म्हाका आतां एवढो घास आसता न्ही बैसून वय आतां वाट्टून न्हूच वाट्टून ते करची एक टेस्टच पळयाची ते भारी एक रुची ताजी 4 दीस ताजी रूच वचना धुवन घाल पळोवन घाल हे चिरडून घेवया फस्ट हे चिरडून घेता न्हू हे हातान चिरडू का गोज्जू म्हळ्यार वस्तू केन्नाय हातान चिरडिल्यार ताका एक परंबोळू एक रुची म्हणटा पळय ताजे ते हाताचे एक हें पोडक जाल्यार मात भारी लायक जाता गोज्जू म्हणल्यार हात पोडका ताका अशें लायक करून चिरडून घेता पियाव नक्क जाल्यार ना पियाव सोड अगत्य ना ते सोडी येता पियाव घालका म्हण घाल्यार चिंचमा गोज्जू जाता जिब्बे लायली वय म्हण जाल्यार पण्ण दवरका समज त्याला घालून पडणं ना लास्ट पण्ण घाल ओके हे जिब्बे लायली वय म्हण जाल्यार रस पळयाची जिब्बेचे भारी टेस्ट वय षड्रस म्हूण आमगेल्या चॅनला नांव षड्रस मिक्स जाला हे गोज्जां भितरी पण आतां गोज्जू रेडी जाला थोडे उद्दा घाल येता म्हणटा सांग मुगेल वन्नी हांव थोडे उद्दा घालता का हे अशें चंद करून किरोत घेवका आनी चडते तेल दवरून करबेव सासम घालनाका एक पण्ण घालका नारळाला तेल नारळ तेलाची पण्ण घालका जालो अदू जाला न्हू गोज्जू अदू जाला आनी नाका खुद्द हे एक मात न्ही इंदू मत मायन कसं केल्यार भारी रुची आशिल्ली ना वय बा कोद्देल कोरो वय वतिगे रांदे भारी टेस्ट कोद्देल अशा पुरते आंबट अशा पुरो गळशी रगडारी वाटून करचे मिक्सीनी पुरो यूज करनाशिल्ली ती जाव तितली यूज करनाशिल्ली लास्ट मागीर ओल्ड एज जातरी मागीर यूज करताशिल्ली हें कसं हपळा गुळी मंडयला मंडय तशी आपला किलो मंडोन ताका आमी चमकले आमकां खावच्या दित तशिल्ली नारळाला तेल घालून ते गुळी मोडचून दित तशिल्ली जीव हपळ पेटोवन दित तशिल्ली तशी फुडली जनांगेले कसं म्हूण सांगचे ते एक विंगडाचे एक कॅरेक्टर पुराय समजा आतां पुरा उडगास येता तांगेल पुराय न्हय समजल न्हय आतां हांव पण्ण घालता ते नारळ एक करता पण्ण ते रेडी जालो घम परमळ येता हांव सांग तुमकां कशें जाला म्हूण सांगून एके नाका तूच म्हाका सर्व करी जायत वा हां सुरेश इथं वाडला कितलो गोज्जी घालून टेस्ट करून पळय पळयता हांव कशें जाला म्हणून सुमार वर्स जाल्या इंदू मत मायेन करतशिल्लें खावचेशिल्लें ही इंदू मत मायेनी म्हगेल वन्नी एका घरकड आशिल्लीची तशें हांव तशी तें म्हाका आत्तां हीण करून दिवची म्हाका म्हगेल वन्यान गोज्जी करून दिवचें केल्लें म्हाका पेटयता तशें आतां तुमकां हे रेसिपी शेअर करता म्हूण सांगून आजी म्हगेल वन्नेकरान हांव गोज्जी करयला कशें जाला म्हूण हांव सांगता सुपर म्हळ्यार रे भारी लायक जालो इंदू मत मायेन केलें तेची टेस्ट तसं पुरपी अशें दिलें ताजी फ्लेवर आनी ते चिंचांबा मिरसांग परफेक्ट जाला ती गोडसाणी आनी ताका घालेलें पुराय लास्ट ते पडणं ते चडते तेला पडणं पुराय एक लायक ब्लेंड जावन इतलें लायकच म्हळ्यार म्हाका शीत नाका हांव हें गोज्जू खावन पोट भरची की पळयता हाजी तितलें लायक जाला सुपर तुम पूरा जन एक फोन पड़ायची कित लाई जे तुका तसवयो
मदची कसं ग्रूच आता कसं घालला इन्ग्रेडियंट्स घरकडे आशिल्लेची पी हांव तो ऑप्शनल जाय जाल्यार घालचें ना जाल्यार नाका चिंचांबा गोड आनी बरी बेडगी मिरसांग न्हय वेळगी मिरसांग तितलेची मीठ इतलें घालून एक सिंपल एक गोज्जू ताका एक पडना भारी रुची जाला तुम्ही करायची आणि तुमगे व्ह्यूज कमेंट सेक्शनात भितर घालायची तुमकां इश्ट जाला की ना म्हणून सांगायची तुम्ही घरला करता आसतलीची तुम्ही कशी करची म्हणून सांगून कमेंट सेक्शनात तुमगेल रेसिपी घालायची आणि मुगेल षड्रसा कुकिंग चॅनल तुम पुरे जण सबस्क्राईब करायची तशी तुमगेल फ्रेंड्स सांगा रिलेटिव्ह सांगा पुरे जणांकाय सांगायची सगळ्या जणांकाय नमस्कार नमस्कार